आशा बाळगिता या आम्ही गरज करतले आणि या पुढे येणाऱ्या पिढीक गोंय आनी आमचे 2010 पयलीं आसले तशेंच आमी दवरतले याद धरून देव बरें करूं. देव बरें करूं. संजय बाब, तुवें जाता तितल्या थोडक्यान तुजी काणी सांगली देखून. आता तुम्ही सगळी उलयात, तुमकांय बी उलोवपाक फायदो आसा, पण सगळ्यांक एक एक मिनट दिल्यार लेगून आमकां आनी 2 वरां बसची पडटली. म्हणटरी एक तुमकां मानवता जाल्यार तुमी करचे. हांव एक सुचोवणी दिता, आमी सुचयतात देवाच्या नांवान आनी अंतस्कोन लीक दवरून कितेंय काम करपाक मुखार पावल मारले जाल्यार खुंयच्यानूय तरी आस्पाव मेळटा आनी हें देवाचें बेसांव. कसलोय आमचो धर्म जावं आमी देवाक मानतात. एक देव परमेश्वर होय काय ना? मागीर हे एक देवाक आमी आमचे खुंयचेय नांव घेता देवाचें म्हूण देव म्हूण मानतात, ते देवाक आमी एक उलो मारया सोमेस आनी आमचे मागणे देव आयकतलो. कित्याक 2012 वर्सा सगळ्या लोकांनी मागणे गोंय सांबाळपाक, गोंयचें संरक्षण करपाक ते परमेश्वराक आपली प्रार्थना उबारली. तुम्ही सगळी एकूच 10 सेकंडाक उबी रावात आणि ते एक देवाक मनांतल्यान आमी विनवया. परमेश्वरा म्हणा, परमेश्वरा आमचे गोंय आमकां राखून दी. आमच्या ह्या झुजाक आमकां यश दी. परमेश्वरा तुजे सुंदर भुमीचेर आमकां सांबाळ आनी जे वायट येता ते सगळे विघ्न पयस कर. देव आमकां बरें करूं आनी देवाक देव आमकां आमची दया करून आमचे मागणे आयकूं. देव बरें करूं. फुडलो स्पीकर आसा बाब सेबस्टियन फेर्नांडीस मार्मगांव सांकवाळे. थंयसरूय बी तांचे एका गांवचे एका वाड्याचेर आख्खो गांव बसतलो दिसता म्हाका. तो तेच्या तोंडांतल्यान आयकता. बाबयो मोगाळ भाव भयणांनो, गोंयच्या मोगा खातीर एकठावल्या गोंयकारांनो, मॅडम 5 मिनट जाल्यार सांग म्हाका. कित्याक हांव एक सादो मनीस सांगवाळचो. जर म्हज्या असल्या साद्या मनशाक आमचेर कितें अदृश्ट येता वा येवपाचें आसा तें दिश्टी पडटा जाल्यार वयर वयर जोडपेर बसलेले शिकलोले मनीस जे गव्हर्मेंट खात्यांनी तांकां कितें दिश्टी पडना आनी जर तांकां दिश्टी पडना ते सुवातेर तांकां बसूंक कसलोच अधिकार ना. आमचे गांवांत एक अदृश्ट व्हडलें अदृश्ट येवचें आसा जें 2007 सावन सुरू जाल्लें एमटेक नांवाचें. एमटेक म्हणून एक प्रोजेक्ट येवपाचो आसलो जो सर्वे नंबर 257/1 हातून आनी तो आमी जायत्या लोकांनी आख्ख्या गांवभर लोकांनी एकठांय येवन ताचेर निशेध मारलो, कोर्टान केस घातली आनी तो प्रोजेक्ट बंद केलो. मागीर थोड्या तेंपान आनी एक फुडें सरलो ANS कन्स्ट्रक्शन म्हणून. तेन्नाय बोवाळ केलो, तेन्नाय आतां बंद केलो. आनी उपरांत आतां निमाणे सुवातेर आयला प्रमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून भुटानी प्रोजेक्ट घेवन हो प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 257/1 हांगासर येवचो आसा. थंय 650 फ्लॅट्स प्लस 70 विलास विथ स्विमिंग पूल. आतां 650 plus 70 720 villas or flats total. तितून हांव येतले approximately 2000 approximately.
आणि आम्ही त्या वाड्याक अप टू जुवर सेंट जसिंतो आयलँड टू ओल्ड चर्च खबर असतो तुमकां जो पुला गांव जो स्टॅच्यू फुडली तो दिश्टी पडटा इगोर्जीची थंयसर सुमार 550 आमी वोटर्स 550 वोटर्स आणि आता ते येतले ते 2000 ते 2000 येईल जाल्यार आमी म्हणून उरतले ते आमकां खबर ना ओके आता ह्या प्रोजेक्टा बद्दल आनी सांगू सोदता मार्चाचे 1 तारखेर तांणी पंचायतीन एप्लिकेशन दिलें फॉर परमिशन आणि सेम दिसा हे आसलोली मीटिंग आसलोली आणि सेम दिसा तांकां परमिशन दिलें पंचायतीन जेन्ना आमचे पंच ओपोजिशन पंच झगडटात तेंकडे PWCचे परमिशन ना इलेक्ट्रिसिटीचे परमिशन ना तेंकडे गार्बेज कशी डिस्पोज करतले त्याचे कांयच ना ते सर्वेज खूंय घालतले तो प्लॅन काय ना आणि हो प्रोजेक्ट आख्खो स्लोपार आसा स्लोप आणि ती एक व्हॅली अशी व्हॅली सारकी आणि त्या व्हॅली सकयल आमची थोडी घरां आसात जावन 45 to 50 घरां आसतली आणि जर तर असलो प्रोजेक्ट तेका लायलो जाल्यार आमी तर काबारूच पण हे आता आमी तुमी सगळ्यांनी पळयला आख्या गोंयांतूच हे चल्ला हे आख्खी ही सायट आहा ती आख्खीच फॉरेस्ट लँड आणि फॉरेस्ट लँड म्हणून ती प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड म्हणून ती ऑलरेडी डिक्लेअर जाला आणि ही आता हांगासर सुरू जाता ती आख्खे मुखार पासून आख्खी व्हॅली ती आख्खी शिंदोळे सांकवाल पावता सुमार 5 किलोमीटर आणि आयकोंक येयला आता ताणी सगळीच ती फॉरेस्ट लँड आहा ते सोमते ते कन्वर्ट करून C1 झोन गेला कमर्शियल वन C1 झोन गेला आणि आता ती हो एकूच प्रोजेक्ट 13 ग्राउंड प्लस 13 फ्लोरांचो आता आणि आयको भितरल्यान आमकां आयको येला कुट्टाळे म्हणून तेणी हे भाशेन फॉरेस्ट लँड कन्वर्ट केला हे भाशेन तेणी करून दवरला तेणी PDN पयली पंचायतीक धाडली फायल आणि TCPन PDN धाडली सो तांचे कडेन कांय कसलीच परमिशन ना इलेक्ट्रिसिटी ना PWD ना बायोडायव्हर्सिटीची काय तांकडे परमिशन ना आणि हे आमचे एन्व्हायरमेंट क्लिअरन्स ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कांय परमिशन्स ना कांयच परमिशन नासतना पंचायतीन तांकां एकाच दिसा भितर सेम डे तांकां परमिशन दिलें टू कन्स्ट्रक्ट मागीर आमच्या मेंबरांनी जे झगडटाले ताणें आमकां सांगलें आनी आमी रोखडोच बोवाळ केलो आनी आमी तांची जेन्ना बॉडी मिटींग आसली ऑन 22 मार्च आमी सगळे गांवचे लोक ते मिटिंगेक गेले मिटींग जावंकूच ना एक अर्दी वर पासून ते सगळे उठले आनी गेले आनी प्रोजेक्ट पास मिनिट्स पास करपाचे आसले 11th वयल्यो ते पास करून गेले त्यांनी डिस्कशन जायनासतना मिनिट्स पास करून उलयले आनी लास्ट मिटींग आतां जाली 27th ऑफ मार्च आणि आमचे सगळे लोक परत हे बॉडी मिटिंगेक गेले पंचायत बॉडी मिटिंगेक जाल्यार 22 जाले मिटिंगेचे 12-13 पेजी मिनिट्स बरयलो आहे जेन्ना मिटींग जावंकूच ना पूण मिनिट्स 12-13 पेजीर तेणे सेक्रेटरी आनी ते मेळोन आसात आनी बरोवन दवरले आसात तो हांव तुमकां म्हज्या गोंयकार भाव भयणां सांगूंक सोदतां असले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता तुमच्याय गांवांत येवचे आसा तुम्ही तुमचे पंचायतीचेर दोळो दवरात तुमच्या जो पंचायत बॉडी मिटींग जातात ताचेर तुम्ही दोळो दवरात कित्याक आतां या आमचे गांवचेच हांव सजवतालो पूण आतां फाटल्या सगळे स्पीकर येयल्यात सगळ्याच आख्या गोंयची परिस्थिती तीच जाली आसा तर हांव मागता जाली 5 मिनटां तर हांव मागता तुमचे लागीं इतलेंच मागता तुमी मुखार सरात तुमचे पंचायतीचेर दोळो दवरात आनी असलें कितें आसा जाल्यार ताचेर निशेध मारून सगळ्यांक एकठांय जाय देव बरें करूं जायते सांचे आसा 2007 आमी झगडटात
अजूनही चालू आसा. सो आता आम्ही एक हेचेर कोर्टान केस घातलेली आसा. फुडें आमचे चालू आसा हायकोर्टान. मागता तुमचो आदार आमकां फावो तुमी करचो. देव बरें करूं. Thank you, Sebastian. Who said who's not listening? Yes, yes. So it's time to throw them out because people like you and me are fighting. This many results have come. इतले परिणाम आमकां मेळ्ळे. आमी धैर्य घेवन तेका फुडो केलो देखून. Don't lose heart. Yeah. And the next speaker now is Glenn Cabral, all the way from Old Goa. तुम्ही जाणा हेरिटेज झोनान तेंचे इल्लीगल बंगल्याचे कितले झूज जाला ते. तरी पूण इतले झूज मारून ती अजून धीर सोडूंक ना. They have not lost hope because they are on the right track. And with everybody's prayers and efforts, we can win. Let's save Goa. Glenn. गुड इव्हनिंग सगळ्यांक. तुम्ही जाणा सर ते ओल्ड गोवा आता किती 3-4 वर्सां जाली आमी झगडटा. येता आमची मॅटर सुप्रीम कोर्टात पावलेली आहा. पूण थिंगाच थांबना. तेजे उपरांत आतां जायते हे इलिगल बंगले जावं परमिशनां हेरिटेज झोनान दिवपाक लागली. सो हे 1968 हो बंगलो म्हणटा पयल्यात येता तो. येदी जावन आहा सारकी डीप फॉरेस्टेड एरिया, ग्रीन पॅच. आनी हे सायडीन आहा मांडोवी रिवर. 1968 ASI हे साइट नोटिफाय केल्ली ओल्ड गोवा 14 ASI प्रोटेक्टेड साइट्स आहा आनी तितून 7 स्टेट प्रोटेक्टेड. म्हणजे टोटल 21 मॉन्युमेंट्स आहा नॅशनली स्टेट आनी नॅशनली प्रोटेक्टेड. आता जो बंगलो येयला पय नंबर 35 हो जावन आलो प्रोटेक्टेड साइट 1968 त्या टायमार कांयच ना. थिंगा एकूच घर दिसना ना कांय दिसना. ही फूल ब्लॅक डॉटेड लायन आहा प्रोटेक्टेड. सो हेच्या भायर जावन आसा प्रोहिबिटेड 100 मिटर्स आनी तेच्या उपरांत 100 to 300 रेस्ट्रिक्टेड. सो हे हिंगा क्लियरली कोता 1968 आनी प्रोटेक्टेड म्हणून आसली. सो हिंगा प्रोटेक्टेड आसतना नेक्स्ट टाइम आसतना आमच्या रिजनल प्लॅनान कांयच मेन्शन करूना. तिने बेसिक बुलगल पार्क म्हणटाले एक आनी ऑर्चर्ड लँड म्हणटाले. एक्चुअली ही प्रोटेक्टेड लँड. ती मुद्दम केला कित्याक तेंचे प्लॅन्स तेका खबर आसले. हे जे लूप होल दवरले ते DCP डिपार्टमेंटान कित्याक तेका फुडें जमनी कन्वर्ट करूंक जाय. ही सारकी मांडोवी रिवराच्या फ्रंटेज. सो हे फ्रंटेज एरिया हा सगळे चडशे मोस्टली हेरिटेज एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया. सो हेका लागून तेणी रिजनल प्लॅनान लूप होल दवरलो आनी ऑर्चर्ड लँड दाखयले. सो आता तेच्या उपरांत लूप होल दवरले म्हणून एक लोक बिल्डर येयलो. तुमकां खबर आहा तो ते बॉम्बेसान येयले आनी तेणी आमचे DCP डिपार्टमेंटाक कन्जर्वेशन कमिटीवर परमिशन मागले. आनी त्या डिपार्टमेंटाक ASIचो डायरेक्ट सुपरिटेंडंट आसता तो मेंबर आसता. तेणे ऑब्जेक्ट केल्ले सेइंग दॅट इट इज अ प्रोटेक्टेड एरिया आनी फर्स्ट परमिशन घेता जाल्यार ते ASIचें परमिशन घेवंक जाय, दुसरे डिपार्टमेंटाचें ना. पूण हिंगा तेजें परमिशन आयकोन आसतना DCP कन्जर्वेशन कमिटी आनी DCP डिपार्टमेंटान तेका परमिशन दिले आनी ते दिले आनी म्हणून तेका लागून उपरांत पंचायतीनी दिले. पूण तेका तेजे उपरांत पासून DCPचें परमिशन नासलें. तेका परमिशन DCPचें 2021 दिली. जे मेन परमिशन दिली आले की 2016 5 वर्सांनी तेका DCPचे ASIचे फकत रिपेराक परमिशन दिल्ले. नेक्स्ट टाइम ओके तुम्ही जाणा केन्ना स्टार्ट जाले पळय 21 तेजे परमिशन जे कन्स्ट्रक्शन लायसन आसली ती 2016 दिली. 5 वर्सां ते कन्स्ट्रक्शन पूर्ण रावलो. आनी हे जाणा तुम्ही जानेवारी 2021 तेन्ना पॅन्डेमिक टायम. सो पॅन्डेमिक टायमार पळय ग्रीनरी पॅच दिसता पळय. नेक्स्ट टाइम माड जाता म्हणल्यार तेणी सगळे माड मारून तेणी कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट केले. नेक्स्ट स्लाइड. सो पळय ही ओरिजिनल ही धाकटी होमटी आसली. ती होमटी प्लॅनार पासून नासली. जे तुम्ही 2016 जे सगळे प्लॅन्स काडून पळय जाल्यार कांयच नासले. पूण 2016 च्या उपरांत तिका व्हडले 400 मिटरांचे प्लिंथाचे सर्वे प्लॅनार घर दाखयले. नेक्स्ट स्लाइड. सी आता मार्चान जानेवारीचो प्लॅन पळयलेल्यार एप्रिलान म्हणल्यार तेणी प्लिंथ ते मोडून उडयले. एक्चुअली जेन्ना ASIन तेका रिपेर लायसन दिले तेणें सांगलेलें तेणी हे सगळे रिपेर करप म्हणून. पूण तेणी कांयच करूना. उपरांत एप्रिलान 2021 हे प्लिंथ स्टार्ट केले. जायते जाण म्हणटा जेन्ना हे बांदता आसतना तुमी गोंय आसले. आमी हेच्या पयलीं कोर्टान गेल्ले. कोर्टान आमकां कांय मेळना म्हणून आमी रस्त्यार येवचे पडले. एप्रील 21 पासून ते ऑलमोस्ट स्टार्ट केले. नेक्स्ट स्लाइड. नोव्हेंबर 8 महिन्या भितर तेणी ते घर रेडी केले. कित्याक जानेवारी टू मे बी जून पासून पॅन्डेमिक टायम आमचो फर्स्ट प्रोटेस्ट आमी जुनान स्टार्ट केल्लो.
आमी जुनान स्टार्ट करून तेजे उपरांत जायते प्रोटेस्ट केले उडोवन मागीर जेन्ना आमचो व्हडलो रॅली जाली जे नोव्हेंबराक व्हडली रॅली जाली तेजे उपरांत गव्हर्नमेंट प्रेशरायज जावन टीसीबीन तेजे परमिशन रिवोक केले तेका लागून उपरांत मागीर पंचायती रिवोक केले पूण तेणी सगळ्यांनी चॅलेंज करून आतां आमचे मॅटर सुप्रीम कोर्टात पावलेला आतां रिसंटली टीसीबीन जे लायसन्स रिवोक केल्ले आमी तेका सांगलेले जे ऑफिसर इन्वॉल्व आहा म्हणून तेचेर एक्शन घेया पूण तेणी एक्शन घेवन आणले आतां तेका तेणी शोकोस नोटीस आसतना रिवोक केले आतां ते लायसन्स तेणी चॅलेंज करून हायकोर्टान आमचे डिसमीस केले कंडिशन Name the officer, please. And the owner of the house. ओनर आता इट इज नाव चेंज आता तेणी कोण करियर फर्मा हायला दिला चेंज म्हणून कोण इज नाव द न्यू ओनर इट इज चेंज नाव सो एज पर द सीआरजेड लायसन्स पासून देयर इज कंडिशन इज देयर द लायसन्स कॅनॉट बी ट्रान्सफर्ड फॉर द नॉन ट्रेडिशनल पर्सन पण हो ट्रेडिशनली खंयचो हो गोंयकार न्हू हो कोण बॉम्बे बेस्ड सो हेजे नांवार आतां सीआरजेड लायसन्स कशें जातलें सेकंड जेन्ना कोणाच्या नांवार परमिशन घेतलेले तो ओनरान प्रॉपर्टी विकलेली तेका लागून तेजे टीसीबीन रिवोकेशन केलें टेक्निकल क्लियरन्स पूण आतां जेन्ना रिवोकेशन करून आतां तेणी कोर्टान तेका स्टे मेवली आमचे पेटिशन डिसमीस जालें सेइंग दॅट तेका हियर करूं नासलें म्हणून पूण हांव म्हणटा आतां टीसीबीन तो प्रोसेस स्टार्ट करूंक जाय पूण आमचो जो करंट मिनिस्टर आहा टीसीबी तेका नाका तेणें तोहेंच दवरला कित्याक हे इलिगली केला तेजे ऑफिसर इन्वॉल्व आहा सो हेका लागून आतां एक बंगलो येयलो म्हणून आमी हेजे पयलीं एनएल बाबान सांगलेलें आमचे आनी हेरिटेज सायट आहा तेची स्टेट प्रोटेक्टेड माउंट मेरी म्हणून ते सायडीक अशे आनी जायते बंगले येवपाक लागले एक फार्म हाऊसाच्या नांवान आनी दुसरे आयपीटीच्या नांवान कित्याक ह्या बंगल्यार तेका कांयच कळना 5 वर्सां जालीं आमी कोर्टान झगडटा सो तेका लागून जाय तेंका आमचे डिपार्टमेंटा हेल्प करता टीसीबी मेन थिंग टीसीबी ते टीसीबी डिपार्टमेंट हेल्प करता म्हणून आमकां तेका जे भायले रियल एस्टेट लॉबी आसता तेका बरें पडला कित्याक ते म्हणटा कितें कांय न्हू आमी वी कॅन मॅनेज एनीथींग लोकांक मारूं गो म्हणून असो कोर्टान सो आमी मागता गोंयकारांक सगळे एकठांय जावचे कित्याक आतां इट इज हाय टायम आमचे न्हंयो काबार केल्यो आमची दोंगरी काबार करता आनी आमची हेरिटेज एरिया आनी आमची गोंयच जागा थिंगाय ते आतां तेंचो दोवो लागलेलो आहा सो आमी एकठांय जावन हे पळय तरी बंद करूंक जाय कित्याक हो बंगलो मोडल्या शिवाय तेका देख लागची ना हो बंगलो मोडूंक गेलो पूण हेच्या जाग्यार आनी दुसरे बंगले येता ते खंय तरी बंद जावपाक जाय देव बरें करूं ग्लेन बाबान सांगते आणि ताणे म्हणले हे बंगलो कोणे परवानगी दिल्या ती मोप आसली तेजी पयली घर आसलो म्हूण न्हू आसलो ते पुरावे आहाय म्हूण दाखयले तोच मनीस आयज मडगांव म्युनिसिपालिटीन चीफ ऑफिसर म्हणून बसला ताचें नांव गणेश सांकवाळकर जाणें आमकां भयंकर दुमाळो दिलो ही मिटींग करपाक ही जावची न्हू म्हणून ताणें खूब आडखळे हाडल्यो पूण आमच्या फाटल्यान बरे कार्याक लागून या देवान बेसाव घालून तुम्ही आमी ही आज जमात जालीच आमची आणि अशें आमी वी हॅव नेम एंड शेम ऑल द ऑफिसर्स 8 दीस ताणें आमकां सारके आमचो छळ केलो आणि हे छळ कशे जातात हाजेर खूब एक्सपिरियन्स आनी एक्सपर्ट खोलाय सांगपाक तुमच्या मुखार हेर स्थानिक लोकांचे कशे वायट परिणाम जाता पेडण्या भागांतलो मोपाव बद्दल उलोवपाक आमचो बाब किशोर नायक गांवकार आदलो संपादक गोवन वार्ता तुमच्या मुखार येता सगळ्यांक येवकार गोवा बचाव अभियानाच्या आयच्या या पब्लिक मिटिंगेक हांगासर गोंय राखपाक जे गोंयकार हाजीर आसात त्या सगळ्यांक हांव पयली नमस्कार करता सॅल्यूट करता हांव एक जर्नलिस्ट गेली 20-22 वर्सां मेन स्ट्रीम मिडियान काम करतालो It has passed. It is a past tense now. जर्नलिझमान जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना म्हाका दिसतालें की जर्नलिस्ट हो एक्टिविस्ट आसचोच पडटा कारण हिस्ट्री कशी आसली जे जर्नलिस्ट आसले द नॉन जर्नलिस्ट मागीर तो लोकमान्य टिळक जावं बाबासाहेब आंबेडकर जावं महात्मा गांधी जावं पंडित नेहरू जावं सगळे एक्टिविस्ट आसले आणि एक्टिविस्ट जाऊन ते जर्नलिझम करताले आयज जर्नलिझमाचे डेफिनेशन चेंज जाला आयज एक्टिविस्ट हो जर्नलिस्ट
उपकार ना खंयच्याच मॅनेजमेंटाक आपलो जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जावचो नाका ताणें फक्त एसी कॅबिनात बसपाचो आणि जर्नलिझम करपाचें तो जर रस्त्यार देवलो तो जर लोकां भितर गेलो जाल्यार तो जर्नलिस्ट न्हू आणि असल्या जर्नलिस्टान आयज मेन स्ट्रीम मिडियान काम करप खूब कठीण जाल्लें आसा हांव एक गोंयकार फकत गोंयकार न्हू हांव एक गांवकार म्हाज्या नांवानूच नायक गांवकार आसा पेडणे तालुक्यांतल्या कुये गांवचो हांव गांवकार आणि आज खऱ्या अर्थान जर हे गोंय सांबाळपाक जाय हे गोंय राखपाक जाय जाल्यार पयली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही गांवकारांची हे पयली तुमी लक्षात दवरात गोंयची गोंय राखपाक लागून आयज कितल्याशाच भावांनी हांगासर वेगवेगळे इशू हांगासर तुमकां प्रेझेंटेशन दिलें कशा तरेन आमचे गांव सोबत चल्ल्या कशा तरेन नवे नवे कायदे आमच्या असेंब्लीन हाडून आमच्यो जवळी विकपाची कामां सुरू आसा सगळी प्रेझेंटेशनां आनी सगळे परिस्थिती तुमच्या मुखार तिणी दवरला पूण भावानो तुम्ही एक गजाल लक्षात दवरूंक ना की ह्या सगळ्या परिस्थितीक हे गोंय काबार करपाक आयज कोण वावुरता गोंयकारूच वावुरता गोंयकारूच गोंय काबार करता हे पयलीं तुमी मतीन दवरा लक्षात दवरा जे लोकल बॉडीज आमच्यो पंचायती ताचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आमी वेचून हाडटात ते कोण ते गोंयकार असेंब्लीन आमी आमदार वेचून हाडटात ते कोण गोंयकार ब्युरोक्रेसी ही सगळी जी तुमी आतां परमिशनां ह्यो सर्टिफिकेटी त्यो सर्टिफिकेटी ज्यो तुमी आतां दाखयल्या त्यो कोण दिता भावानो गोंयकारूच दिता आतां आमी गोंय जर विकपाक बाजारांत दवरला जाल्यार तो विकत घेवपाक येता ताचेर दोष दिवन ताका दोष दिवन कितें उपयोग बाजारांत गोंय तूं विकत दवरला तो विकत घेवपाक येतलो तेका तुमी आडोवंक शकनात तुमकां आडोवपाक जर जाय जाल्यार विकपाक ताका तुमकां बाजारांतल्यान धांवडोवचो पडटलो तुमकां लक्षात दवरचें I am from Pedne Taluka, the last taluka which has been conquered by Portuguese regime. I am a person, new conquest atlo ek गांवकार, आज old conquest आलेला मडगांवा गोंय राखपाक लागून जेन्ना पेडणे तालुक्यात मोपा एअरपोर्ट जावपाचो आसलो तेन्ना एज अ जर्नलिस्ट म्हणून त्या सगळ्या एअरपोर्टाचो अभ्यास परिस्थितीचो अभ्यास कितें जावं येता कितें फायदो जातलो कितें नुकसान जातलो हाचो अभ्यास करपाची संदी आमकां मेळ्ळी आनी जेन्ना आमच्या लक्षांत आयलें की हो एअरपोर्ट आमकां परवडपाचो ना तेन्ना एक जर्नलिस्ट म्हणून आनी एक नागरीक म्हणून एक गोंयकार म्हणून आमी सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण ह्या एअरपोर्टाच्या इशूचेर अशा तरेन राजकारण तयार जालें तातूंत नॉर्थ गोवा आणि साउथ गोवा अशी झूज तयार केली आणि एक एटमॉस्फियर तयार केलें की साउथ गोंयच्या लोकांक नॉर्थ गोंयचो डेव्हलपमेंट नाका म्हणून मोपा एअरपोर्टार विरोध जाता म्हणून बाबानो आयच्या घडयेक आमच्या त्या पेडणेकारांक आणि नॉर्थ गोव्याच्या लोकांक कळून चुकला की तेन्ना जे साउथ गोवाचे लोक जे म्हणटाले की मोपा हो गोंया खातीर चलपाक शकना ते आयज तांकां पटपाक लागला आयज हांगासर प्रेझेंटेशनान तुमी जे एक विलेज दाखयली मोपा एअरपोर्टाक हे विलेज उपकार ना मोपा एअरपोर्ट इज अ बिग ड्रॅगन which can swallow whole North Goa very easily त्या खातीर गांव एक गांव काबार करपाची गरज लागची ना आयज एक मोपा एअरपोर्ट प्रोजेक्ट जो आसा जो जीएमआरान घेतला एअरपोर्ट हो एक पार्ट जालो पूण एअरपोर्टाशी लिंक जो डेव्हलपमेंटल ऍक्टिव्हिटीज आसात तातून फकत पेडणे न्हू पुराय नॉर्थ गोवा काबार जातले आता परिस्थिती अशी जाल्या की ऑलरेडी थंय लोकांनी पयलींच जमनी घेवन दवरलेले आसा भावानो तुमकां खबर नासतलें
ऑलमोस्ट 90 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन 5 गावांची ही मोपा एअरपोर्टा खातीर थंय एक्वायर जाली. 75% ऑफ द पीपल यांची जमीन गेली तांकां एक पैसो कॉम्पेन्सेशन अजून मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना तर तांच्या कडेन डॉक्युमेंट्स ना, तांच्या कडेन ओनरशिपीचे कागद ना. पूण भावानो, गव्हर्नमेंटान एक्वायर केल्ल्या लँडाक जर डॉक्युमेंट ना म्हणून कॉम्पेन्सेशन मेळना जाल्यार त्याच मोपा एअरपोर्टाच्या सरभोंवतणी ज्यो जमनी ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांनी घेतल्यो तांकां हे ओनरशिपीचे डॉक्युमेंट खंयसून मेळ्ळे. भावांनो, कित्याक सांगता तें लक्षांत दवरा तुमी. गोंयकार जमनी विकतात, मागीर कितें करचें? गोंयकारूच जर जमनी विकतात जाल्यार तुमी गोवा आनी कित्याक मारतात असो आरोप हे आमचे पॉलिटिक्स करत असतात. एक तुमी लक्षांत दवरा. आम्ही त्यातल्या अनुभवातल्यान आमचे पेडणेकार शिकला की जर तुझी जमीन सरकारान घेतली जाल्यार तू भिकेक लागतलो, त्याच्या पयलींच ती कोणाक तरी वीक आनी कितें मेळटा तें घे. आयज ही मेंटेलिटी हो मेसेज आयज लोकां मेरेन पावला आनी लोक जमनी विकपाक लागल्यात. कारण थंय त्यो जर जमनी तुमकां बिल्डराक विकपाक जाय जाल्यार तुमकां फक्त 114 दाखयल्यार पुरो, बाकीचे सगळे डॉक्युमेंट तो तयार करता. गव्हर्नमेंटाकडे ते चालना. गव्हर्नमेंट म्हणटा 114 हो तुझो ओनरशिप डॉक्युमेंट न्हू, बाकीचे डॉक्युमेंट काढ. थंय जर तो डॉक्युमेंट तयार करता जाल्यार गव्हर्नमेंट जेची मशिनरी गव्हर्नमेंटाकडे आसून सुद्धा गव्हर्नमेंट त्याची ओनरशिप प्रूव्ह करपाक शकना, ताका कॉम्पेन्सेशन दिवपाक शकना. आयज ही परिस्थिती जाल्या. म्हणून भावांनो, आयज गोंयकार जमनी विकतात कित्याक तर तांकां भंय पडला, भिरांत पडला की सरकार डेव्हलपमेंटाच्या नांवार आमच्यो जमनी घेतले, आमकां एकूय पयसो मेळटना, कितें मेळटा तें आतांच घेवया आनी मेकळे जावया. दुसरी गजाल, आयज मोपा एअरपोर्टा खातीर जी एश्युरन्सास दिल्ली गव्हर्नमेंटान तुमकां अश्यो नोकऱ्यो दितले, तशे नोकऱ्यो दितले, हो धंदो तुमी करूं शकता, तो धंदो कांयच तेतून कांयच जावना. आयज लोकांक कळ्ळां आमी फसल्यात म्हणून. आता तुम्ही म्हणटले इतले जर तुम्ही फसल्यात जाल्यार पेडणेकार एज्युकेशन कित्याक करिना, पेडणेकार रस्त्यार कित्याक येना? भावांनो, एक मोडस ऑपरेंडी तुम्ही समजून घ्या. गव्हर्नमेंट कशा पद्धतीन मोडस ऑपरेंडी वावरून काम करता. मोडस ऑपरेंडी गव्हर्नमेंटाची कशी की भुरग्यांक आयज इजी जॉब केले, एमटीएस. आयज इंजिनियर जाल्लो, एमए जाल्लो, बीए जाल्लो भुरगो आपूण आपल्याक एमटीएस हाची नोकरी मेळ्ळी म्हणून तो पेडे दिता. अरे बाबा, एमटीएस म्हणजे कितें? एसएससी इज अ क्रायटेरिया फॉर एमटीएस. आणि तू एमए जाला, बीए जाला, इंजिनियर जाला आणि तू पेडे घेवन येता म्हाका एमटीएस हाची नोकरी लागली म्हणून. एमटीएस कॉन्स्टेबल आयज सगळ्या गांवांनी भरून दवरल्या. आणि जेन्ना अशी परिस्थिती गांवांचेर येता तेन्ना बीइंग गव्हर्नमेंट सर्वंट they cannot participate in the education, they cannot participate in anything. मुकाट्याने मुको मार खावच्या परस आणि दुसरो कसलोच पर्याय उरना. यू कॅनॉट फायट फॉर युअर राइट्स. आणि ताचो फायदो आयज सरकार सगळीकडे पुराय गोंयांत ताचो फायदो सरकार घेत आसा, हे आमी लक्षात दवरपाक जाय. एन्व्हायरमेंटल डिझास्टर्स बाब स्वप्नील शेर्लेकर म्हाका अजूनय उगडास आसा. गोंयचो आवाज म्हणून ताणी एक पेडण्या व्हडली बसका घेतलेली. खूप प्रयत्न केलो ताणी सगळ्या लोकांक आफोवन कितें पेडण्याचें चल्ला तें दाखोवपाचें. त्यांच्या प्रयत्नान काय मोजके लोक आयले थंय. त्या 5 वर्सां पयलीं ताणें मिटिंगेन जे कितें सांगलेलें ते आयज पेडण्यान घडत आसा. जो प्लॅटो मोपा एअरपोर्टाचो आसा, that plateau was a natural tank of water reservoir तो. आयज मोपा एअरपोर्टाचेर जेन्ना काम चलतालें थंय कितलेशे केव्स थंय सापडलेले. केव्स ते खंय वयता आनी ते कितले खोल आसा कोणाकूच खबर नासले. ते केव्स 200 ट्रक माती घालून ते केव्स फील केल्या. आता ते उरतले काय एक दीस तो एअरपोर्ट कोणा वयतलो तो देव थारायतलो. पूण थंयसर रियालिटी वॉट वॉज देयर ही लिपयल्ली आसा आणि नेचरा समोर, नेचरा मुखार खंयचीच रियालिटी ही लिपोवन उरना. आयज मोपा एअरपोर्ट जाल्या उपरांत गांवांतले नॅचरल रिसोर्सीचे उदकाचे आसा ते बंद जाले. लोकांक शेता खातीर, बागायती खातीर जे उदक मेळटालें ते उदक आयज बंद जाला. आणि त्याचे इम्पॅक्ट आयज दीस
दिसपाक लागल्या आणि ह्या परिस्थितीत जेन्ना भुरगो तुजो पेंड्या सावन पणजे कामाक येता म्हापसा कामाक येता आणि घरा कडेन उदक ना परिस्थिती ना मागीर कितें उरता बाबा रे कितें ते जमीन आसा ती विकया आणि आमी म्हापशा ना जाल्यार पणजे फ्लॅट घेवया ही मेंटॅलिटी आयज गोंयकारां मदीं डेव्हलप जायत आसा आणि त्याचो फायदो घेऊन गांवचे गांव खाली करपाची कामां सध्या सुरू आसा बाबा आणि ह्या मॉडर्स ऑपरेटिंग आमी कशे तोंड दितले हाचो विचार आतां तुमकां करचो पडटलो एक गजाल पयली आमकां समजून घेवपाक जाय की आमी गोंयकार गोंय राखपाक आमी आतां सगळे हांगा एकठांय जाल्या गोंय राखपाक आमी गोंयकारूच एकठांय जाल्या आणि गोंय सोंपोवपाक गोंयकारूच काम करतात जाल्यार तिसऱ्याक आमी दोश दिवन कांय सुपेग जावचो एक खूब केस टायगर म्हणून एक बूक आसा केस टायगर उत्तम तुम्ही वाचा बूक तो बूक कितें म्हणटा की आमी आमचो टार्गेटूच चुकीचो थारायला आमकां आमदाराक आनी मंत्र्यांक गायी सोंपपाक आनी तांचो फोग काडपाक आमकां खूब आमी एन्जॉय करतात ताळयो बसतात आमी त्या मंत्र्यांक आनी आमदाराक खंय दवरया पयलीं आमच्या गांवांतल्या पंचाक आनी सरपंचाक धरया मागीर ब्युरोक्रेसींतल्या ऑफिसरांक धरया त्या ऑफिसरांक सी हे सगळे मॅनिप्युलेशन जे आसा तो मंत्री आनी आमदार करिना हे मॅनिप्युलेशन करता ब्युरोक्रेट मागीर तो गोंयकार आसा ब्युरोक्रेट तो जर मॅनिप्युलेशन करता जाल्यार तेका आमी कोणूच विचारना तो सेफ आहा तेका कांयच पडलेलें ना तेका कोणूच गाडी सवाना तेका कोण काय विचारना आमी विचारतात आमदाराक आनी मंत्र्यांक सो आमकां आमचे टार्गेट कितें हे पयलीं जाणून घेवचें पडटलें सॉरी म्हाजो आवाज बसलो जर्नलिस्टाक बरोवपाचो संवय आहा आनी कॅमेराचेर उलोवपाची अशी भौशीक सभात उलोवपाची संवय नसल्या कारणान म्हाजो ताळो बसलो जाय गोंय लिबरेट जाल्या उपरांत सगळ्यात पयलो प्रोजेक्ट ज्या प्रोजेक्टा खातीर सगळ्यात चड जमीन दिली ती जुवारी एग्रो 50 लाख स्क्वेअर मीटर त्या 50 लाख स्क्वेअर मीटरांतले फकत 3.5 लाख स्क्वेअर मीटराचेर जुवारी एग्रोचो प्रोजेक्ट आसलो बाकीची जमीन कशी आसली आयज ती जुवारी एग्रो प्रोजेक्ट ताणी वेगळ्या कंपनीक विकलो आणि हेर जी जमीन आसली ती जमीन आयज सगळी बिल्डरांक विकपाचें काम सुरू आसा ती जमीन सरकारान ताब्यात घेवपाची गरज आसली सरकाराक इंट्रस्ट ना कारण सरकारचे दलाल थंय ह्या जमनीचे वेव्हार करतात तो पयलो सगळ्यात व्हडलो लँड स्कॅम आणि दुसरो लँड स्कॅम हो मोपा एअरपोर्ट ज्या जाग्यार 90 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन दिल्या लिजाचेर ते 90 लाखांतले जी जमीन आसा ती लिजाक दिल्या फुडल्या 10-20 वर्सांनी आयज जे जुवारीचे जाला तेच मोपाचे जातले आणि ती जमीन परतून गव्हर्नमेंटाकूय मेळची ना आणि परतून ती लोकांकूय मेळची ना मोपा एअरपोर्टाचो जो एग्रीमेंट जालो 2016 त्या एग्रीमेंटा प्रमाण 2022 जो रेव्हेन्यू मोपा एअरपोर्टांतल्यान गोवा गव्हर्नमेंटाक येवंक जाय 36.99% तो येवपाक जावो आसलो कितलो येयलो रेव्हेन्यू गव्हर्नमेंट तो रेव्हेन्यू कित्याक उघड करिना आणि आता जो ओरिजिनल एग्रीमेंट आसलो त्या एग्रीमेंटाक आता एक्सटेंशन दिला आणि आनीक 20 वर्सां तो एग्रीमेंट ऑलरेडी गव्हर्नमेंटान तो वाडयलो म्हणटकूच 50-60 वर्सां ती जमीन त्या कंपनी कडेन उरतली आणि त्या जमनीचे कितें जातले हाचो तुम्ही फकत विचार करा बँकेच्या ऍडमिनिस्ट्रेशनात एक डेफिनेशन असता एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आयज आमी गोंयकार नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जाल्लेले आसात आमी गोंयकार आसात पण आमच्या गोंयकारा कडेन कांयच जावपाचें ना हे आमच्या
आमच्याच आम्ही वेचून दिल्ल्या लोकांनी बरे वळखले आसा आणि त्या खातीर आयज गोंयकारांक फाट्यार मारून ते जायते करतात. हे तुम्ही आता जे भाव आमच्या हांगासर जे प्रेझेंटेशन जेन्ना केला त्यांच्या प्रेझेंटेशनात तुमकां ते दिसून येयला आसतलें. एक गजाल पयली आमकां गोंय कितें हे समजपाक जाय. गोंयचो स्ट्रक्चर कितें, गोंयची हिस्ट्री कितें, गोंयची जॉग्राफी कितें, गोंयचे पॉलिटिकल बॅकग्राऊंड कितें हे तुमकां पयली समजून घेवपाक जाय. म्हाका हांगा खास रिक्वेस्ट करची दिसता तुमच्या सगळ्या गोंयकारां कडेन. आमचे सिनियर जर्नलिस्ट संदेश बाब प्रभुदेसाय हांगा आसा. ताणें एक बूक बरयला अजीत गोवास गजब पॉलिटिक्स. आयज तो बूक दर एका गोंयकाराच्या घरांत आसपाकूच जाय. दुसरो हालींच ताणी डबल इंजिन म्हणून एक बूक बरयला ऑन लोकसभा पॉलिटिक्स. तोय तुम्ही वाचपाक जाय. सिनियर जर्नलिस्ट आदले आमच्या नाते आता वाल्मिकी फालेरो आणि एक बूक बरयला 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ गोवा लिबरलिझम अँड पॅट्रियोटिझम. तो बूक वाचात भावांनो. तो बूक वाचतकूच तुमकां वाट मेळटली आमी गोंय कशें वाचोवपाक शकतात आणि गोंय वाटयतलो जाल्यार आमकां खंयच्या वाटेन चलपाक जाय, कशें चलपाक जाय ही वाट तुमकां मेळपाक लागून हे बूक तुमकां वाचचें पडटलें. तुमकां वाटूच खबर ना, तुम्ही काम करीत आसात, गोंया खातीर तुम्ही झगडत आसात, तशें जायना भावांनो. तुमकां जर खंयची झूज जर जिखपाचें आसा जाल्यार त्या झुजाक एक प्लॅनिंग लागता, एक स्ट्रॅटजी लागता. ती जर स्ट्रॅटजी आयज आमच्या कडेन ना, आमी झूज करत करीत एक एक गोंयकार सोंपतले आणि मागीर आमच्या हातान कांयच उरचें ना. म्हाका खबर आसा टायम वयतलो. एक निमणो एकूच गजाल हांव तुमकां तुमच्या लक्षात हाडून दिवपाक सोदता. ही गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक तर हालींच गेल्ल्या विकान हे इशू बरोच गाजता अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर we believe in constitution, whether we respect constitution or we are against constitution, की आम्ही कॉन्स्टिट्यूशनाचो आम्ही अपमान करता काय कितें. भावांनो एक गजाल जी व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना गोवा लिबरेट जालो 1961 ते गोवा लिबरेट जाल्या उपरांत आता लिबरेट आम्ही म्हणतात लिगली वी हॅव बीन कॉन्कर्ड. It is a fact. Nobody denies it. That does not mean we are disrespecting our nation. We have to believe the fact. The fact is we have been annexed. Now the second thing, when Goa was liberated, गोंयांतल्यान कितलोसोच वेपार, ट्रेड, बिझनेस चलतालो to other countries. So one of the businessmen went into the Supreme Court because his business has been hampered after the liberation, because after liberation we came under government of India. आणि त्यावेळा सुप्रीम कोर्टाने एक जजमेंट दिला. तो जजमेंट हो खूप महत्वाचो. हो पयली तुम्ही लक्षात दवरा. तो जजमेंट कितें म्हणटा की जेन्ना एक कंट्री एका टेरिटरीक एनेक्स करता तेन्ना त्या टेरिटरीतले जे पयलींचे कायदे आसत, पयलींचे ट्रेडिशन्स आसत, पयलींच्यो ज्यो कितें तुजे हक्क आसत ते रिस्पेक्ट करपाकूच जाय अशें बंधन ना. आता तुम्ही म्हणटले अशें जर आसा जाल्यार आता 62 इयर्स आमकां केन्ना त्रास जावना बाबा. एक लक्षात दवरा, आमी जेन्ना that's why we need to study the history. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें, गोंयचेर जेन्ना इंडियन मिलिटरी बाय फोर्सिबली गोवा टेरिटरी एक्वायर केली तेन्ना चीनान इंडियाचेर अटॅक केलो. बिकॉज चीन वॉज वेटिंग टू सी वेदर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया will obey the peace or they will use the force. And when government India used the force to annex Goa, China attacked India and India lost that battle. त्या टायमाचेर नेहरून 14 वर्सां कित्याक लायली अशें म्हणप खूब सोंपें. Goa liberation is one of the reason for the death of Nehru, because after Goa's liberation पुराय संवसार भरांतल्यान नेहरू
जी टिका झाली, जे आरोप झाले, बिकॉज नेहरू हॅज बीन प्रोजेक्टेड एज अ साइन ऑफ अहिंसा, नॉन व्हायलन्स, अँड नेहरू हॅज यूज्ड व्हायलन्स टू एनेक्स गोवा, आणि ते एक कारण झालं. ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां जाणून घेवपाक जाय. हे तुम्ही जाणून घेतले जाल्यारूच आमकां मुखार वचपाची वाट दिसतली, नाजाल्यार आमी काळोखानूच झगडत रावतले आणि काळोखान एक दीस आमी आमकांच मारतले ते सुद्दां आमकां कळचें ना. दुस्मान म्हणून भावांनो जागे जायात, दोळे उगडात, सत्य ट्रूथ फॅक्ट समजून घेयात. गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे. थँक्यू. व्हेरी फायरी किशोरबाब गांवकर. नाव आता एकूच एक सुचोवणी आसा. वी आर रिक्वेस्टिंग द लोथरोलीकार, आमचो एक लोटलेचो भाव, ज्या लोकांनी आपला गांव राखपाक निर्णय घेतला, रेझोल्युशन केला आणि ताजे वयर बारीकसाणीन बारकाय दिवपाक, आणि तातूंत कितें आसा ते आमचे कन्व्हिनर ऑफ गो बचाव अभियान हाका तो आपले पुरावो दिता की आमी आमचे गांव सांबाळपाक हुमको निर्णय घेतला. तेचे ग्रामसभेचे रेझोल्युशन तो दिवंक सोदता. आपयता बाय सबीना टू प्लीज रिसीव दिस रेझोल्युशन एज अ साइन ऑफ स्ट्रगल ऑफ लोथोली पीपल हू वांट टू सेव देयर विलेज. ताजे नंतर हिस्ट्री बाय सबीना, प्लीज कम. थँक्यू. आल्बर्ट पिनेरो. लोथोलीच्या ग्रामसभेन रेझोल्युशन पास केला. त्यांची पण शेतां आहा की सेटलमेंट केला, आणि ही सेटलमेंट त्यांनी काढून उडोवपाक ग्रामसभेन आणि गो बचाव अभियानाच्या तर्फे आम्ही लोटलेच्या लोकांक सपोर्ट करतले. ओके. Handed over this resolution now because we are running short. There are so many speakers. आणि वेळ आसा जाल्यार तुका आपयता तुजे आणि डिटेल्स सांगपाक जाता. राईट नाव वी वर टॉकिंग अबाउट गोयचे हिस्ट्री, गोयचो इतिहास. आममध्ये इतिहास सांगपी जायते जण आसात, पण एक्सपर्ट थोडे आसात. प्रजाल सागर दांडे आसा जो आपलो वाचपाव दिता, आणि एक व्यक्ती आसा जो सब्जेक्ट मॅटर एक्सपर्ट. गोंयाचेर ही परिस्थिती आयली ती कशी, पॉलिटिशियन्स लव स्टोरी फॉर द लँड, ह्याच्या बद्दल आपले मत सांगतलो बाब संदेश प्रभुदेसाय. तुम्ही सगळे ताका बेस बरे वळखतात. हांव आनी वयर आनी वेळ वगडायला. थँक्यू. नमस्कार. पयले सुवातेर ह्या गजालीचेर उलोवपाक सुरवात करच्या पयलीं हांव गोंय सरकाराचे आनी संपूर्ण गोंयच्या एडमिनिस्ट्रेशनाचे अभिनंदन करता. तांकां बरें दिता. ही आयचो जी जमात आसा हांगा जमल्या, ती जमात आमच्या सगळ्या 40 आमदारांच्या अगेन्स्ट आसा, आणि आमची सगळो गुट हे भायर काडटले हे तांणी आज सिद्ध करून दाखयले. आणि ताका लागून ही मिटींग 2 म्हणल्यार कॅन्सल केली. लोहिया मैदानाचेर कॅन्सल केली, आदर्श स्कुलाकय कॅन्सल केली, आणि लास्ट हांगा घेवची पडली. आणि तातूंतल्यान एक गजाल कळ्ळी की हांगा जे लोक जमा जाल्यात ते इलेक्शनाच्या कॅम्पेनीक जमा जाले ना. तांच्या खातीर अजाप दिसलें आसतलें आमच्या इलेक्शनाची कॅम्पेनीक कोण येना जाल्यार हांगा लोक इतली कित्याक खातीर ते वेगवेगळ्या लेवला वेगवेगळ्यांची प्रेझेंटेशन जाल्यार आय थिंक इट जस्ट टीप ऑफ द आयसबर्ग अशी
ती सप्रेस करपाक पळयली आणि तरीकय लोक एकठांय जाले. दिस इज दी फर्स्ट विक्ट्री. मी ताका लागून हांव गोंय सरकाराचें अभिनंदन करता की ही आमची विक्ट्री म्हणून सांगपाचो कॉन्फिडन्स तुम्ही आमकां दिलो. थँक्यू व्हेरी मच. आम्ही लोहिया मैदानाचेर हांगा लोहिया मैदान म्हणून नांव दिलां. 18 जून 1946 जाका आमी गोवा रिव्होल्युशन डे म्हणटात. थंय गोंया भितर मिटींग घेवपाक मेळनाशिल्ली, उलोवपाक मेळनाशिल्लें. तेन्ना लोहिया मुदासाक कसो आयिल्लो तेन्ना थंयच्याच ताणें म्हणलें आपूण वचून उलयतलो. परमिशन मागलें ना आणि ताका दिलेंय बी ना. आमी स्टुडंट युनियनाक आशिल्ले सबिना बाया सांगना सगळे बरोबर 40 वर्सां तरी जाली आसतली. तर तेन्ना परमिशन घेवपाचो प्रश्न जर आसलो गव्हर्नमेंट परमिशन दिता काय दिना हेंय आमकां पडून गेलें नाशिल्लें. आमी डायरेक्ट लोहिया मैदानाचेर घुसताले आनी मिटींग घेताले. कोणाक कापासतातूच जायनाशिल्लें आडावपाचें. थंय लोक आसा थंय आडावपाची कापासतात जायना. हाजे नंतर असो कॉन्फिडन्स आयला हो सगळो लोक पळोवन की फुडली खेपेक म्हाका दिसता जीबीएन पसून थारावचे परमिशन दियात ना दिनाकात. दॅट इज लोहिया मैदान. त्या लोहिया मैदानाक हिस्ट्री आसा. परमिशन घेनासतना घेवपाची म्हणून सगळे लोहिया मैदान घुसतात. कारण लोहियान परमिशन घेनासतना सिव्हिल लिबर्टीज क्रश करताले ताजे अगेन्स्ट आवाज उठयल्लो. त्या लोहिया मैदानाचेर मिटींग घेनासतना तुम्ही कोण आसा ही गजाल दाखोवची पडटली. हाजे पयलीं आमी खूब फावट केलें. फक्त लोहिया मैदानाचेर न्ही बाकी कडेन कितें केल्या हे फकत लोकांक भितात कोणाक भितात. फक्त लोकांक भितात आनी मागीर रस्तो घोडायता आनी मत ह्या वाटेच्यान दिवंक सांगता. पिशाक तिकळ दाखयतात. पिशी दायनाकात हीच गजाल महत्वाची. किशोर नाईक गांवकारान म्हजो इश्ट ताणें सांगलें की पुस्तक बरयलां. हांव डे टू डे जर्नलिजमांतल्यान रिटायर जातकर गोंयच्या पॉलिटिक्साचेर खूब बरोवपाक बसलो. कितें बरयतलो हाजी रफ आयडिया आशिल्ली आनी रिसर्च करपाक लागलो. जेन्ना रिसर्च करपाक लागलो आनी बरोवपाक लागलो आनी एक एक डॉक्युमेंट भितर वचून सोदपाक लागलो तेन्ना तातूंतल्यान जो बूक तयार जालो. दॅट बूक आय हॅव सेड that it is history of 7,000 years of politics of land. तो फाटल्या 60-62 वर्सांतले न्हय, फाटली 7,000 वर्सां हांगा फकत जमनीचेंच राजकारण जायत आयलां. आनी तें समजून घेवपाक जाल्यार आमकां हिस्ट्री समजून घेवची पडटली. तेंच कित्याक कोणी अशें म्हणत की 2006 जेन्ना जीबीएचें आंदोलन सुरू जालें गोवा बचाव अभियानाचें तेन्ना जमनीचें राजकारण सुरू जालें म्हणून आंदोलन जालें. जमनीचें राजकारण गोंयच्यान जायत आसा पूण ह्यो जमनी बिल्डरांक भायल्या हॉटेलांक भायल्या प्रोजेक्टांक विकपाच्यो गजाली ज्यो सुरू जाल्यो त्यो सारक्यो पॉलिटिकल लेवलाचेर सुरू जाल्यो त्यो 1990 भितर जेन्ना प्रताप सिंग राणे गव्हर्नमेंट जे आसा ते 75 दिसां भितर उडोवन पीडीएफ गव्हर्नमेंट जाले आनी ताजे नंतर 5 वर्सां भितर 7 चीफ मिनिस्टर जाले. कित्या खातीर तर तातूंतलो एक एक पॉलिटिशियन जो चीफ मिनिस्टर जावपाक सोदतालो तो लँड कन्वर्ट करपी एकेका लॉबीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आशिल्लो. ही लॉबी आनी ती लॉबी एकामेकां कडेन झगडटाली आनी अशा हातूंतल्यान तेन्ना पीडीए म्हणल्यार पिडा अशी नांव पडिल्लें सगळ्याक. पेपरांतल्यान आमी बरयताले पीडीए म्हणल्यार पिडा आनी ह्या पीडीएच्या चेअरमॅनशिपा खातीर तेन्ना झगडी चलताली आनी ताजे वयल्यान पसून सरकारा कडल्यान म्हजो मनीस पीडीएचो चेअरमॅन जायना जाल्यार मागीर काडले सपोर्ट अशी तरेच्यो गजाली. आनी ह्यो ज्यो गजाली आसात त्यो गजाली चलत रावल्यो. तातूंत कितलीशी डिफेक्शन्स जाली. जी डिफेक्शनाची आतां भितर काय पळय हांगा स्लायडच आसा तातूंत जर मिनिस्टरांची जर घेतली जायत
जाल्यार बाबूश मनसरा 2004 to 2005 he was PCP minister. Defects from UGTP to BJP to become PCP minister. लुटमार हे ताक खबर आसा. ओके. बाबूश मनसराक परत डिफेक्ट्स फ्रॉम BJP to INC काँग्रेस जातकर पार्टी लागलो. अगेन PCP minister. दिगंबर कामत डिफेक्ट्स फ्रॉम BJP to काँग्रेस PCP minister. विजय सरदेसाय गोवा फॉरवर्ड व्हडली उतरी सांगली अशें तशें बीजेपी असली आनी मागीर पावरा येतकच हळून वचून सपोर्ट दिलो कित्याक बाबू कवळेकार ताका सकयल काडलो. बाबू कवळेकार लीडर ऑफ ऑपोजिशन जॉइन्स बीजेपी PCP मिनिस्टर. ताजे नंतर आता विश्वजीत हो तर काँग्रेसीच्या इतले वर्साच्या चीफ मिनिस्टराचो पूत मागीर काँग्रेसीचेर निवडून आयिल्लो मागीर इंडिपेंडंटी निवडून आयलो आनी मागीर बीजेपी म्हणूनय निवडून आयलो आनी फक्त थंय PCP मिनिस्टर बरयला. एक्चुअली इट इज PCP फॉरेस्ट मिनिस्टर आनी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर. ह्या तिनीचे मिळून हे कॉम्बिनेशन आसा आनी त्या कॉम्बिनेशनांतल्यान आज कितल्योश्योच गजाली जावपाक लागल्या. तितलेच कित्याक हांव PDAचें सांगलें जाल्यार PDA पळय हांगा सगळे हे डिफेक्टरांचेच लिस्ट आहा. मोबिन गोविंदो रिवोडे SDPDA रेणुका डिसिल्वा गोवा फॉरवर्ड फ्रांसीस डिसिल्वा काँग्रेस टू BJP विल्फ्रेड डिसा काँग्रेस टू BJP क्लेफासियो DS काँग्रेस टू BJP हे सगळे MPDA SGPDA सगळे जेनिफर मनसरात कृष्णा साळकार बाबूश मनसरात म्हणून आसात. हे सगळे एक तर PCP मिनिस्ट्री ना मायकल लोबो तर कितें मायकल लोबो ताका मी डिफेक्टर म्हणूंक शकना बिकॉज ही डिफेक्टेड बिफोर इलेक्शन्स. ह्यो जो काँग्रेसमॅन थंयच्यान उठून BJP आयलो. BJP भितर थंय वचून NGPDAचो चेअरमॅन जालो. मिनिस्ट्री जाल्यार म्हणटालो मेळ्यार जाता पूण NGPD वचपाक जायना. ताजे नंतर परत लोकांक पिसू करपा खातीर परत उठलो काँग्रेसीन गेलो थंय निवडून जालो परत BJP आयलो. पिशे आमी जातात आमकां कोण तरी पिशी करता आनी हे शाणे जे आसात हे शाणे सगळ्यो ह्यो गजाली करत आसात. PCP बोर्डाचे मेंबरी जातात सगळ्यो गजाली जातात. हे सगळे बूक बरयतालो हांव तेन्ना हे जाले तेन्ना 16B जाले केस टू केस रिजनल प्लॅन 10 वर्सांचो आसता. तातूंत भितर मागीर झोन चेंजीस करपाक मेळना. तर विजय सरदेसायान 16B हाडलो. कित्या खातीर तर ना अचानक खंय कोणाकय कितें झोनची कितें गरजेची इन पब्लीक इंट्रस्ट देन जर कन्स्ट्रक्शन करपाक सेटलमेंट झोन करपाक जाय जाल्यार ती केस कन्सिडर करतले म्हणून सांगून 16B विजय सरदेसायान हाडलो. हांवें मुद्दम बसून सगळी असेंब्लीची क्वेश्चन्स आसात ते क्वेश्चन्स काडले आनी म्हजी खबर आसा ती क्वेश्चन खंयच्यान काडले. तर ताजे नंतर मागीर विजय सरदेसायाची मिनिस्ट्री गेली. 16Bची सगळी प्रपोजल जी आशिल्ली ती प्रपोजल सगळी अप्रूव्ह करची पयलींच गेली आनी मागीर ती बाबू कवळेकरान हे केली. तर बाबू कवळेकरान कितें केलां तें कळपा खातीर असेंब्ली क्वेश्चन विजय सरदेसायानूच विचारलो आनी ताजेर म्हाका सगळी डिटेल्स मेळ्ळ्यो. तातूंत विजय सरदेसाय मेळ्ळो बाबू कवळेकर हो पळय सुद्दालो आनी म्हजी कितली गिरायकां हाडी वेगळी. That was the only question you wanted to know. बस. सो तातूंत भितर ह्यो सगळ्यो गजाली मेळ्ळ्यो 16Bच्या हातूंत भितर तेन्ना कळ्ळें की गोंयांत सगळ्या कडेन गजाली जातात खऱ्यो. तातूंत भितर जी प्रपोजल आयिल्ली तातूंतली 1% पसून पब्लीक इंट्रस्टाची नाशिल्ली 1%. आनी त्या बुका भितर हांवें लिस्टूच दिल्ली आसा तातूंत भितर कितल्या पॉलिटिशियनांनी अंडर 16B अप्लाय केले ते आनी तातूंत भितर कितलीशे पॉलिटिशियन आसात. काँग्रेसीचे आसात BJPचे आसात गोवा फॉरवर्डाचे आसात MGचे आसात. जी दारोडकार आतां MLA जाला ताणी तो बिल्डर पयलींच्यान आनी पयलींच तें करून दवरिल्ले. बाबू आबगांवकार कोण म्हूण ना. दीपक ढवळीकर आसा प्रताप सिंग राणे पसून आसा सगळे अशे आसात अंडर 16B आनी ती फूल लिस्ट दिता कितली पॉलिटिशियनांनी केले ते. सो ह्या पॉलिटिशियनांसून आपूण जावन 16B अंडरच्यो प्रॉपर्टी आहा त्यो प्रॉपर्टी सेटलमेंट करून तो विकपाक सोदतात आनी ते विकतातय बी. आता कारापूरचो एक इश्यू आयला साखळेच्या कारापूरचो ह्यूज मोकासोच आख्खो मोकासोच विकपाक काडला. वाघेरीचो डोंगरच विकपाक काडला. अशे तरेच्यो सगळ्यो गजाली आसात.
सो ह्यो गजाली ताजे नंतर मागीर कोर्टाक गेले, कोर्टान वचून केस जाली आनी कोर्ट हें करपा लागतकर म्हणटकूच नवी गव्हर्मेंट आयले, नवी गव्हर्मेंटा भितर नवो सेक्रेटरी लिस्ट विश्वजीत राणे. विश्वजीत राणे येतकर तो मागीर नेटान म्हणटा 16B इज रॉंग, आय एम गोइंग टू स्क्रॅप इट आनी 16B वॉज पुट ऑन होल्ड आनी ताणें नवें हाडलें. कळ्ळें ती कट्टी घालतात खबर आहा आमच्या हातूंत गांवां भितर बी ती जागोर जाता आनी कितें जाता तेन्ना कट्टी घालताले. सगळी ती कट्टी आतां ते पयलीं 16Bचेर कट्टे, मागीर 17Bचेर कट्टे भितर मनीस तोच जो जमीन लुटपाक सोदता, जमीन विकपाक सोदता तोच, ताजे शिवाय कोण वेगळो न्ही. आनी ते 17Bचेर आतां कोर्टाक वता म्हणटा 39 येयला. हांव एक सहज जे जीबीएन स्टडी केल्या त्या गजालीचेर हांव पळयतालो जाल्यार 16B अंडर जवळ जवळ 23 लाख स्क्वेअर मिटर कन्वर्ट जाल्ली आसा, 23 लाख स्क्वेअर मिटर्स. आणि ताजे नंतर 17 अंडर 17 लाख स्क्वेअर मीटर म्हणजे टोटल 40 लाख स्क्वेअर मीटर फक्त ह्या 3 जणांनी मिळून आतापर्यंत दे हॅव मॅनेज टू कन्वर्ट टिल नाउ. आणि तुम्ही जाणात हे 40 lakhs जे असतात त्या 40 lakhsतले 11 lakhs आर इन वन सिंगल पेटणे आमच्या किशोर नाईक गांवकाराचे पेटणे. ऑलमोस्ट 1/3 पेटणे इज ऑन सेल. तुमकां एक बारीक गजाल दोन गजाली. त्यातली पहिली गजाल पयर हांव लोहियाचीच आमी लोहिया गुचानंद आसा आमचो त्या लोहियाच्या हाचे खातीर आमी रांची गेले झारखंड कॉन्फरन्साक आनी फ्लायटांतल्या कॉन्फरन्साक येतना हांव दिसलो म्हजे सायडीक म्हजो कलीग दिसला आनी ताचे सायडीक एक भुरगो बसला 20 वर्सांचो आनी ताजे 2-3 फ्रेंड बसले आनी ताच्यो गजाली चल्ल्यात बऱ्या पैकी. फ्लायट खूब वेळाची न्ही वच देड वरांची तुमकां. हळूहळू म्हज्या फ्रेंडान ताचे कडेन डिस्कशन स्टार्ट केलें. ताणें सांगलें तूं टुरिस्ट तर तो म्हणपाक ना आय एम फ्रॉम रांची. ओके सो तूं कितें करता तर नो वी आर रोड कॉन्ट्रॅक्टर्स. आय सी मागीर तुमी गोंयांत कितें तर ना पेडण्या भितरची MBRाचो जो रोड बांदपाक घेतला गणे हायवे ताजो आपूण सब कॉन्ट्रॅक्टर. आनी जाल्यार हय पूण रस्त्याचें काम सोबत आयलें न्ही थोडी कितें उरला. नो 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 वी वेंट देर आनी थंय तो मागीर ताका सांगपा लागलो थंय कितें जालें थंय रस्तो जेन्ना बांदता सब कॉन्ट्रॅक्टर तेन्ना मागीर थोडी माती आसता, सामान आसता आनी कितें आसता ते भितर सायडी उडोवपाक तुका जागो जाय आसता. जागो जाय आसता म्हणून मागीर तूं त्या ओनराक कॉन्टॅक्ट करता. त्या ओनराक विचारता मातसो आपूण हांगा उडोवं तूं भाडीं दिता आपूण 4 दीस काडटलो मागीर काडटलो. तातूंतल्यान तागेली ती वळख जाली. वळख जावन त्या सगळ्या जमीन मालकांकडेन ताची वळख जाली आनी दे सेट अप अ रियल इस्टेट इंडस्ट्री इन गोवा. ताचे ऑफिस मोपा रोडाचेर आसा. बट तो म्हणटालो आपूण ती प्रॉपर्टी जी घेतल्या ताजें फेन्सिंग करपा खातीर आयलो. तो म्हणटा ओके सो यू आर बेसिकली नाव इनटू रियल इस्टेट एंड फ्रॉम रांची. तो म्हणटालो आपूण एकटोच ना ह्याच फ्लायटा भितर 4-5 जाण आसतले. दॅट फ्लायट इज एवरी डे. तेन्ना म्हाका तकलेन प्रकाश पडलो झारखंडाक रांची साकून अचानक तुमच्यान फ्लायट सुरू जाली. कित्याक ती फ्लायट सुरू जाली आनी मोपाच कित्याक देंवता दाबोळी कित्याक देंवना. सो हे सगळे लोक तुम्ही इमेजिन करात. तो म्हाका तो आमकां ते दीस सांगता 4-5 जाण ह्याच फ्लायटा भितर आसतले गोवा रियल इस्टेट एजंट जे खंयची जमीन जी आसा ती जमीन तांणी घेतल्या आनी ते जमनीची तांची बिझनस चलता. डेली फ्लायटा भितर आसतले जाल्यार एकाच विका भितर कितली रियल इस्टेट ओन्ली फ्रॉम झारखंड. आमी म्हणटात त्या वटेन आसागांव इज सोल्ड टू दिल्ली. नाव न्यू बिल्डर्स न्यू पीपल आर कमिंग अशे तरेचे. आनी हाव दीस होल थिंग वर्क्स. हांव पेडण्या भितर गेलो इलेक्शनाच्या पयलीं सर्वे करपाक एज युजल. थंय असेंब्ली इलेक्शनाच्या पयलीं थंय देर वॉज वन कॅन्डिडेट इज अ व्हेरी गुड कॅन्डिडेट. एक पार्टीचो हांव पार्टी बिटी सांगना तुमकां. इज अ व्हेरी गुड कॅन्डिडेट आनी म्हाका सगळ्यांनी सांगलें इज अ व्हेरी गुड कॅन्डिडेट 100% आनी तो कितें इन्शुरन्स एजंट. व्हेरी नायस पर्सन. तो गॅरंटेड निवडून येता. मागीर पळयल्यार खंयचेच निवडून आयले. पेडण्या भितर BJPचो निवडून आयलो आनी मांद्र्या भितर MGPचो निवडून आयलो. सो हांव मागीर सगळें कशें जालें तर ते म्हणटाले सी बेसिकली बोथ दी कॅन्डिडेट्स हे दोगी जाण ते कॉन्ट्रॅक्टराचे कॅन्डिडेट. एक कॉन्ट्रॅक्टर बरो मोठो कॉन्ट्रॅक्टर ताचे कॅन्डिडेट. ताणें सांगलें हे म्हजे दोनी कॅन्डिडेट आनी त्या दोनी कॅन्डिडेटान सांगलें तुमकां जी सुटेबल जाता ती पार्टी तुमी चूज करा. त्यातल्यान तुमकां वोट्स चड मेळटली. सो अकॉर्डिंगली वन कॅन्डिडेट काडिल्लो आशिल्लो
ही चोज बीजेपी, ही सेकंड वन चोज एमजी. अशे ह्या सगळे हांचे बेसिकली मोडस ऑपरेंडी आसा. Which I have said also in my book and I am going to say it again and again, that there are सद्याक असेंब्ली भितर तुम्हीच घराकडे आज बसात आणि 40 मेंबर काढात आणि त्या 40 मेंबराचे प्रोफेशन कितें ते मातशें पळयात. दे हॅव कम अप एज सोशल वर्कर्स. अशें म्हणून ते येतात, लोकांक पयशे दितात, क्लबांक दितात आनी कितें दितात, सगळे गजाली दितात आनी मागीर तातूंतल्यान आपली इमेज वाडयतात. आमी तांची तांचे कडच्यान वतात. एक फुटबॉल मॅची भितर पयशे दिली जाय जाल्यार आमी बरे बरे चीज ताका ओन दितात. सो हे सगळे आसात तांचे प्रोफेशन कितें तें पळयात. कितले दोतोर आसात, कितली इंजिनियर आसात, कितले टिचर्स आसात आनी ह्या सगळ्या असले प्रोफेशनांतले आसात आनी एक्चुअली लँड डिलिंगा भितर कितले आसात. Then you will realize whether it is 16B, whether it is 17(2), whether it is 39A, अशी सगळी तरेच्यो अमेंडमेंट्स ह्या कायद्या भितर येत रावतल्यो आमकां घडोवपा खातीर आनी असेंब्ली वील पास इट युनियनिमस विदाउट एनी प्रोटेस्ट. 17 ही 16B जेन्ना आयिल्ली तेन्ना बाबू कवळेकर वॉज लीडर ऑफ ऑपोजिशन. काँग्रेसीन तेन्ना सांगिल्लें इट इज नॉट केस टू केस बेस्ड, इट इज सुटकेस टू सुटकेस बेस्ड. ही सगळी डील्स. गिरीश चोरणकार had made a statement आणि तेन्ना बाबू कवळेकार धरून सगळ्यांनी 16B चेर प्रोटेस्ट मारून बॉयकॉट केली असेल. आमी म्हणलें अरे वा कितली बरी काम करता. बाबू कवळेकार उठलो, ह्या वर्सांतल्यान आयलो आनी तेन्ना विजय सरदेसाय सगळी गिरायकां तांणी घेतली. सो बेसिकली गोंया भितर एज अ जर्नलिस्ट फाटली 35 वर्सां काम करतकर म्हाका एक गजाल लक्षांत येता. गोवा इज फॉर सेल, तातूंत भितर दुबाव ना. हू इज सेलिंग इट? गोवन्स आर सेलिंग इट. ते किशोरान नासले. बाजारा भितर आमचे लोक बसले सगळे, पंच सरपंच धरून ब्युरोक्रेट धरून सगळे तरेचे लोक, सगळे तरेचे मागीर मिनिस्टरी जाता, चीफ मिनिस्टर जाता आनी कोण जाता, सगळे तरेचे जाता. ते सगळे बशिल्ले आसा ह्या गोंया भितर एक्चुअल पॉलिटिकल पार्ट्यो नाच. ह्यो फक्त आमकां फटोवपा खातीर. देर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इन गोवा, ओनली वन, एंड दॅट इज अंडरग्राउंड पार्टी which is functioning underground. आमच्या दोळ्यांक उदक लायत, and that is land mafia party. So आमी तुमकां चॅलेंज आसा पळयात. ह्या सगळ्या रुपड्या फाटल्यान कितें आसा तें पळोवन तातूंतल्यान वाट काडपाची परिस्थिती आज आमच्या हांगा आयिल्ली आसा. थंय मुखार इलेक्शन्स आसात. काही इलेक्शनाक पायलांच्या नांवान आनी कोणाच्या नांवान बिजनेस वाले उबे आसात. all kind of business people are coming for that business. Politics at one time was a mission, then it became profession, त्यानंतर it became commission. कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेवपाचे आनी इतली कमिशनाचेर काम करपाचें आनी पयशे करपाचे. टुडे आयच्या परिस्थिती भितर इट इज प्युअरली अ बिजनेस. हो पॉलिटिक्स हो फक्त बिजनेस जाला. तातूंत भितर सगळे बिजनेसमॅन आसात. आमी मागीर जातीच्या नांवान, धर्माच्या नांवान, कोण बायल म्हणून, कोण आनी कितें म्हणून, कोण डोनेशन दिता म्हणून, आनी कितें करता म्हणून आमी मागीर आमकां कोण तरी फटयता आनी आमी वतात आनी ह्या सगळ्या बिजनेसमॅनाक इलॅक्ट करतात. गोंय जर सारवार करपाक जाय जाल्यार आमी हाज्याकूय मुखार वचचें पडटलें. देर इज हेट पॉलिटिक्स ऑल्सो गोईंग ऑन. कोणी हेट केलो की आमकां बरें दिसता सामकें. कोण रिलिजनाक हेट करता, कोण मायग्रंटाक हेट करता, कोण आनी कोणाक हेट करता, गरीब लोकांक हेट करता आनी ताजेर मागीर मत उलयता. तेंय आमकां बरें दिसता कारण आमकां पिशी करप खूब सोंपें. ह्या सगळ्या हातूंत भितर एकूच गजाल हांव सांगन. आज सीएमान काल ताजो बर्थडे न्हू, सीएमाचो बर्थडे व्हडलो इंटरव्यू टायम्स ऑफ इंडिया मेळ्ळो. तो पळयलो ताची फर्स्ट इयेंत पळयलें बर्थडे पेजीचेर आनी हांव हांसलो सकाळीं पळयलो. तेन्ना हांवें द फ्युचर ऑफ गोवा लायज इन एग्रीकल्चर एंड ऑर्चर्ड. मागीर म्हाका ही इज रायट. फ्युचर ऑफ गोवा म्हणजे तो आपली फ्युचर म्हणटा. आमी ज्या बिजनेसा भितर आसात तांचो फ्युचर लायज इन एग्रीकल्चर एंड
आमचे कडेन एक MLA जावन गेलो, ओके, मिनिस्टरी जावन गेलो, DCP मिनिस्टरी जावन गेलो, आनी ताजेर हांव सदांच जोक करतालो बिकॉज ही वॉज ग्रॅज्युएट इन एग्रीकल्चर. जे मेडिसिनान जर ग्रॅज्युएट जातात तांकां तुमी एक पोत घेवचो पडटा. तो म्हणजे आपूण दुयेंती खातीर वावुरतलो, हें करतलो, असो कसलेच पयशांची हें करनासतना तांचे खातीर वावुरतलो. तसो हो एग्रीकल्चरांतलो ग्रॅज्युएट ताणेंय बी थंय एक पोत घेतिल्लो. आपूण शेतांतच रावतलो आनी शेतांचेरूच जोडटलो म्हणून तो भांडार रावता आनी शेतांचेर जोडटा. अशें खूब जाण आसात वेगवेगळे तरेचे. वता तुमकां एकूच गजाल सांगता, आनी सगळी गजाल इतल्या बद्दल सांगप जावची. आय थिंक आय हॅव स्पोकन फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनिट्स. एकूच गजाल लास्ट सांगता आनी हांव सोंपयता. ह्या संवसारांत आमी सगळीं मनीस आसात. ह्या सगळ्या मनशां मदीं सगळ्यांत व्हडलो मनीस कोण आसा जाल्यार ती आवय. आवय इतले व्हडले ह्या संवसारांत कांयच ना. कारण आवय ही फकत आपूण जगना, नवी बाळकां जल्माक, फुडाराची पिळगी भरयता, रिजनरेटिंग कितें तरी जनरेट करता. ताका लागून आमकां सगळ्यांक ह्या धर्तरे वयल्या सगळ्या मनशांक दोन आवय आसात. एक आमची जाणी आमकां जल्माक घालो ती आवय, दुसरी जाका आमी म्हणटात मदर अर्थ. ही धर्तरी, कारण ही धर्तरी कितें तरी पिकयता, तातूंतल्यान आमी ताजेर व्हड जातात, ताजेर आख्खो संवसार चलता. ही धर्तरी कितें तरी जनरेट करता. ह्या आवयक आज बाजारात हाडून बसयला. आमच्याच लोकांनी आमच्याच आवयक बाजारात हाडून बसयला विकपाक, आनी अशे तरेन विकपाक की फाल्यांच्यान ती कांयच जनरेट करपाक शिकची ना. अशी पत्रकार म्हणून, जर्नलिस्ट म्हणून जे हांव शिकला, पळयला लागींच्यान, तातूंतल्यान हांव एकूच सांगन, म्हजे खातीर खूब इमोशनल गजाल की जशी म्हजो हांव आवयक विकपाक दिवचो ना, तशें आमी सगळ्यांनी थारावपाक जाय. आमची दुसरी आवय विकतले काय ना. जय गो. Great speech from Sandesh Prabhu Desai. You will not mince your words. सारखे सरळ बाण सोडले ताणे. आणि तुमकां इल्लीशीच विनंती, इतल्या तुम्ही पासियेंस काडले. आमचो एकूच आसा बाब सपनेश शेर्लेकर, तो उलयतलो आनी मागीर आमचें जातलें. एकूच विनंती, प्लीज लिसन टू सपनेश शेर्लेकर. या थँक्यू. आणि त्याच्या नंतर आमी हे आतापून घेतले. तुम्ही इतल्या पयसांनी मोग दिलो म्हणून आमी तुमचेर आभारी. आणि सपनेशाचे आयकले तर ताणी खूब आसा, म्हळ्यार ताणें ते जितले कॉम्प्रेस करपाक जाता तितले तो करतलो. तो लांब वयचो ना, ही म्हजी खात्री तुमकां दिता. ओके, थँक्यू. सपनेश बाब शेर्लेकर. नमस्कार विश्वास. चड वेळ घेवचो ना. सगळे पॉवरफुल स्पीकर उलोवन जाले आनी कितें कॉन्फिडन्स आसा तेंचे उपरांत म्हाका उबो केला तो पण हांव बिना कॉम्प्रेस करून बेगिना हें करता. आनी हे चडशे थेरीज आसात. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. रिजनल प्लॅन तुमी एक्सप्लेन म्हटलें. रिजनल प्लॅन म्हटलें कितें तें सांगता. रिजनल प्लॅन इज द हायस्ट लेवल ऑफ प्लॅनिंग. गोंयांत कितें घडपाक जाय तें प्लॅनिंग सरकारान करपाक जाय. तेजो सगळ्यांत व्हडलो प्लॅन आसता तो रिजनल प्लॅन. तेज्या फुडें येता आउटलेट डेव्हलपमेंट प्लॅन, रिजनल प्लॅन. आउटलेट डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हटल्यार कितें, रिजनल प्लॅन कसो एनफोर्स करतलो तो ODP सांगतलो. नेक्स्ट स्लायड. आरपी कडल्यान ODP सगळे येतले अशें जाता. एक्चुअली अशें प्लॅनिंग जावपाक जाय, कायद्यान अशें जावपाक जाय आसलें. नेक्स्ट स्लायड. 2008 हेंच्यांनी कितें केलें, जेन्ना आरपी 2021 फायनलायज जातालो तेंच्यांनी एक चेंज केलो तितून. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. आरपी आनी ODP डिस्कनेक्ट केले. म्हणून तर आतां गोंयांत कितें चल्लां, आरपी एक सांगता
ओडीपी बद्दल सांगता आणि हे पयलीं एक्चुअली एक सप्लाय चेन आसपाक जाय आसलेली कमर्शियल लँग्वेजीन सप्लाय चेन म्हणून टर्म यूज करता की एके कडेन प्लॅनिंग जातलो आसलो आनी त्या प्लॅनिंगाच्या हिशोबान बाकी सगळे एक्झिक्युशन जातले आसले इन फॉर्म ऑफ ओडीपी. पूण आतां हेंच्यांनी कितें केलां, हेंच्यांनी दुसरी शॉपां घालून पावला. एक तो आरपी घेवन बसता, दुसरो ओडीपी घेवन बसता, तिसरो ओडीपी घेवन बसता, कित्याक आतां खूब ओडीपी जाल्लेले आहा आनी आरपी बेजिकली करता टीसीपी मिनिस्टर आनी ओडीपी जे चल्ला पळय ते टीसीपी मिनिस्टर आपल्या कंट्रोलान घेवपाक सोदता. कशें 39A म्हणून अमेंडमेंट हाडून 39A च्या अमेंडमेंटान तेका ओडीपी चेंज करपाक मेळटली. तशें तेणी फाटल्या दिसांनी आमी एक 79 म्हणून कितें एक ऑर्डिनन्स हाडला इलेक्शनाच्या मातशा पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट पडच्या मातशा पयलीं. तितून ते कलंगूट, पर्रा, नागवा, आरपोरा 5 गांव आसा पळय थंयसरलो ओडीपी हायकोर्टान जेन्ना स्टे केलो हेंच्यांनी ऑर्डिनन्स हाडलो तो ऑपरेशनलायज करपाक आनी त्या ऑर्डिनन्साची व्हॅलिडिटी 6 म्हयने आसतली. तांकां इलेक्शना पयलीं ते जागे विकून काडपाचे आसतले. नेक्स्ट आता हेच्या फुडें आमी खंय वयता 16B जशें संदेश सरान सांगलें 16B वॉज केस टू केस बेजीस. सुरवात केली बाबा विजय सरदेसाय, फुडें जॉर्ज हेले, बाबू कवळेकर. कितलो जागो गेलो 23 लाख सुमारे. 23 लाख म्हटल्यार आतां ते आमी इतले उगत आकडेच सांगता 23 लाख 25 लाख 24 लाख 17 लाख. पूण तेजो इक्वलंट कितले जाता आमी सगळे जाण गोंयांत फुटबॉल खेळटात. 570 फुटबॉल ग्राउंडा पेक्षा जास्त जागो 16B अंडर कन्वर्ट जालो. कोर्टान स्टे हाडलो, कोर्ट फुडें वचना जाले, धंदे चलना जाले म्हणून आतांचे टीसीपी मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणान कितें करचें 16B स्क्रॅप केलो, 39A हाडलो. 17(2) हो एक विचित्र प्रकार. ताका कितें दिसता रिजनल प्लॅन 2021 जो 2011 चाललेलो चालीक लागलो 2011 ताका आतां 2023 दिसले की 2011 ज्यो चुको केल्यो पळय त्यो 2023 ते सारखे करतले म्हणून. कितल्या जाणांचे हांगासर बसले कितल्या जाग्यांचे ओरिजिनल ओनर्स आहा ज्यांचे जागे 17(2) दिसतान येयला म्हटल्यार तेंचे जागे करेक्ट करून आतां सेटलमेंटान घातला. कितल्या जाणांचे जागे आसतले. जर तुमचे कोणाचे ना आनी जर तुमी कोणाक वळखता जाल्यार तांकां हे सोल्युशन व्हरोन पावयात प्लीज. आमकां एक अशी केस स्टडी मेळ्ळा बोर्जे गांवांत जेणी ओरिजिनल आपलो जागो 1 ते 1.5 कोटींक कितें तरी विकलो. कोणाक विकलो तेलंगणाच्या रेड्डीक विकलो. तेणी कितें केलें आपलो जोर वापरलो पयशांचो जोर आनी आमचो जो विश्वजीत राणे एक्चुअली ते राजा महाराजा म्हणटात स्वता पूण पयशांक फुडें मागीर तांकां कांय दिसना आनी आपली लायकी कितें तें समजना. तेणी तो सेटलमेंट केलो अंडर 17(2) आनी जागो खंय दोंगराचेर. अदर प्लॉटींग जेन्ना आमचो एंटनीचो प्रेजेंटेशन चलतलें तेन्ना जे प्लॉटींग दिसतालें पळय तो अख्खो दोंगर वयर एक्चुअली आमचो प्लॅटो सोडो म्हणटा पळय तो थंय तेणी आतां 4-4 हजार स्क्वेअर मिटराचें प्लॉटींग केलां. एक्चुअल प्लॉटींग ना फक्त फार्म हाऊस बांदपाक. पूण तितूनय तेंच्यांनी 17(2) अंडर तांकां 62,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ लँड सेटलमेंटान करेक्ट म्हणून करून दिलो. रिजनल प्लॅनान 2011 चुकी जाली ते तेणी एप्रील 2023 करेक्शन केलें. ते करेक्शन जातकूच तेणी तोच जागो 35 कोटी 35 करोड्सान विकलो. ऑफिशियल फिगर गांवच्या मनशान 1.5 कोटीन विकलो. तेणी करेक्शन करून घेतला 35 कोटीन विकलो. आता जर तुमचे कोण फ्रेंड्स आसा ज्यांचे ओरिजिनल ओनर्स आसलेले आनी तेंचे सेटल आता 17(2) अंडर सेटलमेंटान गेला न्हू तेंच्यांनी सरकाराचेर कंप्लेन फायल करपाची. कित्याक 1 कोटीन विकलो आनी तेणी 35 कोटीन विकलो जाल्यार गव्हर्नमेंटाच्या मिस्टेकीक लागून ताका 34 करोड्साचो लुकसाण जालें. गव्हर्नमेंटान पे करपाचें आतां. गव्हर्नमेंट म्हणटा मिस्टेक आसलेली न्हू. मिस्टेक काळाची आसलेली ओनरान गेल्ली ना गव्हर्नमेंटान गेली. सो गव्हर्नमेंटाच्या मिस्टेकीक लागून आमच्या ओरिजिनल ओनराक तो गोंयकार ताका लुकसाण जालें. मागीर कोणी पे करप रिव्यूज कोणी करप गव्हर्नमेंटान करूनय
हे कशेंय करून हे सोल्युशन तुम्ही ओरिजिनल ओनर्सांक पावयात, कित्याक हे आमचे जागे, आमच्या देवा धर्मांचे जागे आणि आमच्या लोकांक फटयतात आणि त्यांच्या वाट्याचे पैसे आपण खातात. ते 400 कितें ना त्याच्या पयलीं कितें आयपीपीच्या अंडर त्यांच्यानी 17,77,000 स्क्वेअर मीटर जागो कन्वर्ट केला. आयपीपी म्हटल्यार कितें? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड खंय. आता कितें इन्व्हेस्टमेंट प्रमोट करताले? SEZ म्हणून एक पयलीं हांगासर एज्युकेशन जाल्लेलें याद आसतलें तुमकां, आसा? त्या हॉलाक त्या प्रकल्पाक बॅकडोर एंट्री आयपीटी. खूबशे प्रोजेक्ट जे SEZ आसलेले ते आयपीपीच्यान आता अप्रुव्हल मेळपाक लागला. दिस इन्क्लूड पेडण्या तालुक्यान जो कॅसिनोचो झोन येता पळय डेल्टा कॉपाचो, ज्या जाग्याचेर 4 लाख स्क्वेअर मीटर जागेचेर गव्हर्नमेंटान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोट करपाक लागून कॅसिनो हाडटात इन अ विलेज लायक दारगळी. तुमच्या साऊथ गोवानूय खूब आहा. ज्यांच्या कोणाक इंट्रस्ट आसा पळय, गेट इन टच विथ अस, गेट इन टच विथ TBA. तुमकां फूल डेटा शेअर करता. आमकां डेटा घेवन वचपाची संवय ना. सो तुम्ही एक्चुअली इन्वॉल्व जावपाक जाय. नाल्यार फाल्यां सकाळी तुमच्या घरा फाटल्यान कितें येतलें तुमकां स्वताक खबर आसचें ना, कित्याक आतां प्लॅनिंग उरलेलें ना. आता सगळे गॅजेटाचेर चेंजीस जातले. गॅजेट आमी तुम्ही काय वाचिना, आमी न्यूजपेपरूच वाचिना, फक्त व्हॉट्सॲप वाचता येता. तो जागो सालसेत तालुकान आखे गांव जो आसा पळय त्याच्यापेक्षा 25% 25% जास्त जागो इज दॅट लँड वॉट हॅज बीन कन्वर्टेड नाव. समजू शकता कितल्या गावाचे इक्विव्हलंट त्यांच्यानी जागे आता कन्वर्ट केलेले आहा. सेटलमेंट कितें करपाक? डेव्हलपमेंट करपाक. आणि जेन्ना डिसप्रोपोर्शनेट डेव्हलपमेंट जावपाक लागतले आणि वर्टिकल डेव्हलपमेंट येतले आमच्या गावांनी, स्पेशली पंचायत एरिया, एक वाड्यार चडांत चड कितली घरां आसता? 50, 60, 100. तर वर्स्ट केस सिनारियो धरया 100 घरां आसता. हेंच्या आता बिल्डिंगां येतल्यो ह्यो की एकाच बिल्डिंगेन 250-300 फ्लॅट येतले. तुमचो अख्खो वाडो आनी तेंची बिल्डिंग. आता लँड ग्रॅब ऑफिशियल जाल्लेले आहा आणि हे आता इट्स ऑफिशियल लँड ग्रॅबिंग वॉज इम्पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ करप्ट गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स. आता सांगले तशें ब्युरोक्रेट्सांक कसलीच रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आणि आमी तांकां रिस्पॉन्सिबल धरपाकूय तयार ना. प्रॉब्लेम हांगा आसा. आमी पयलीं ऑफिसर्सांक विचारपाक जाय. तुमचो जो CEO बसलेलो आसा त्याच्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट ओल्ड गोवान ती जी खोप आसलेली ती सर्वे प्लॅनाचेर पडली. तुमची कितल्या जाणांची घरां सर्वे प्लॅनार आहा? चड लोकांची आसची ना. पूण हेंचे बंगले येवपाक जाय म्हणून सर्वे प्लॅन चेंज करतात हे. आणि कोण करता? गौरीश साकवाळकर असलो मनीस जो ब्युरोक्रेट बसला थंय खुर्चेर आणि हे सगळे धंदे चलयता कोणाच्या इन्स्ट्रक्शना वयल्यान. जे व्हडले व्हडले ब्रोकर बसलेले आहा डिपार्टमेंटान पळय आणि मिनिस्ट्री त्यांच्या सांगण्या वयल्यान हे 17-2 अंडर जे चल्ला धंदे. 17-2 इज अ बेबी ऑफ विश्वजीत राणे, PCP मिनिस्टर. करेक्शनाच्या नांवान आणि तो भाशणां दितना पळोवंक जाय रडटलो म्हणून आनी कितें उलयतलो असो बोटां दाखयतलो, फायली बिली आपटतलो म्हूण करता कितें? धंदो, ब्रोकर. राणे 8-9 लायले म्हणून काय जायना. ते ब्रोकराचो धंदो चलयलो जाल्यार ताका लजूच म्हणपाची, शेल करपाचें ताका. तेणी कितें केलां? गोंयकारांची धाकटी घरां खंय इल्लीगल उरता आनी कितें केलें हें पळोवन घेवचें. तो पाय चार्ट दिसता पळय, जितले एप्रिल 2023 ते फेब्रुवारी 2024 पर्यंत 133 एप्लिकेशन, 133 एप्लिकेशन वेर प्रोसेस अंडर सेक्शन 17(2) फॉर करेक्शन ऑफ झोन्स. सेटलमेंट करपाक कितलो जालो? 7,26,000. तितून 53% 3,90,000 सुमार प्रायव्हेट कंपन्यांनी एप्लिकेशन घातलेले आनी तांकां एप्रूव्ह जालें. गोंयकारांची धाकटी घरां म्हणून सांगपी मनीस हे धंदे चलयता आनी बाकीचे जे 36 एप्लिकेशनां आसलेले विच इज अमाउंटिंग टू ऑलमोस्ट अबाउट 27% ह्या नाल्यार दुसऱ्या कंपनीचे डायरेक्टर्स. हे विश्वजीत राणे जेन्ना असल्या कॉर्पोरेट लॉबीचो नोकर जाता पळय, ही इज नॉट कॉम्पिटंट इनफ टू बी आवर मिनिस्टर.
हे सगळे स्टॅटिस्टिकल डेटा तो आम्ही कव्हर केलेलो. पेडणे तालुका जेन्ना वयतले म्हणटाले पळय तेणे आनी एक प्रोविजन करून दिल्लेले आहा इन द DCPA 17D म्हणून. द फर्स्ट प्रोजेक्ट वॉज इन पेडणे तालुका. Look at this chart. तेणी 1.4 crore square meters of land settlementan घातलेलो in one taluka, and his next projects were in this area. That was Penne was a taluka. Then was in the line was Santari taluka, Picholi taluka, by Asgaon taluka, Nerul taluka, village. North was सगळे साऊथ गोवा येतलो तो. कित्याक आतां तेणी ते मोपा एअरपोर्ट म्हणून हाडलेलो आसा. तेका लागून हे सगळें चल्ला. नेक्स्ट स्लाइड. 39A 16B भाव 39A, and 39A कित्याक बिकॉज विश्वजीत राणे मेड अ स्टेटमेंट इन द असेंब्ली की आउट ऑफ 40 MLAs 39 MLA हे अमेंडमेंट जाय म्हणून. आनी तो कितें बसला पळय तो स्पीकर अशें दिसता ते. तो 40 मनीस. सो हांगासर पळयात पास कमिटमेंट. कोणाची पास कमिटमेंट? जे ब्रोकर जावन जेन्ना रिजनल प्लॅन 2011 जेन्ना धंदे करताले पळय तेन्ना कमिटमेंट दिल्लेले ते आतां ऑनर करपाक. कोणाची पास कमिटमेंट? हे आमी आतां तुमकां प्रॉब्लेम्स खूब सांगले. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉब्लेम्स खूब सांगले. आमी कितें करपाचें आतां? आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा प्रेझेंटली इन फॉर्म ऑफ इलेक्शन. तकली जाग्यार दवरा आनी मत मारा. आता म्हणटाले हे काय बसना आणि हे वयर ते मोदी काडपाचो काय ना तो प्रश्न चल्ला तशें काय ना. हांगासर विशय कितें आहा? जर आमकां हे प्रॉब्लेम्स आहा, इफ यू वॉन्ट टू कन्वे दीस मेसेज टू द सेंट्रल लिडरशीप, आमचे कडेन ही एक ऑपॉर्च्युनिटी आहा तेंचे दोनूय कॅन्डिडेट उडोवपाचे आनी मागीर आमची मेसेज कन्वे करपाची. This is the party who is doing this to Goans and Goa. यांच्यानी आयच्या दिसाक आमच्याकडे इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स ना, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर्स ना. कित्याक तर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं तेंचो टेन्युअर सोंपलो. म्हणून आयच्या दिसाक दॅट इम्पॉर्टंट पोजिशन तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन आनी स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशन जे दोगां आसलेले ते आज सिटार ना. कित्याक तेंचो टेन्युअर एक्सपायर जाला कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं. पूण TCPचो जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा पळय तेजो टेन्युअर आता एप्रिलान सोंपपाचो आसलो. तेजो कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं एक्सटेन्शन इश्यू केलो राजेश नायकान. हे कित्याक लागून? कित्याक जेन्ना हे ब्रोकर जेन्ना तुमी मिनिस्टर म्हणून बसयतले आनी निवडून हाडटले ते आपले थंय बसून धंदोच चलयतले आनी कांयच करचेले ना. एंड दीस इज अ परफेक्ट एक्झाम्पल ऑफ दॅट. कित्याक तर जेन्ना तुमी ब्रोकरांक निवडून हाडटा, ब्रोकर including our CM, I would say, as सगळे real estate आपल्या माहिती सांगलेले लोक आयज थंय पब्लीक पोजिशनाचेर बसला आनी आपले धंदो चलयता. कसलो धंदो? आमचो आवय विकपाचो. आनी आमी कितें करता? तेंचे बर्थडे जाले काय बिरयाणी खावपाक वयता. ते हांगासर न्हू आमचे चुकता. हे बिरयाणी आमच्या भुरग्यांची पोटां भरची ना. लक्षात घेया. जागे म्हटल्यार आमचे रियल एसेट्स ते जर हातींतल्यान गेले जाल्यार गोंयकारां कडेन आनीक आयडेंटिटी उरची ना. अंडरस्टँड दॅट. तो आतां करेक्टिव्ह एक्शन कितें घेवचें हेजेर आमी जालें टायम जाला म्हाका. हेजेर आतां करेक्टिव्ह एक्शन म्हटल्यार एक तर इलेक्शनाक तकली वापरपाची. इमिजिएटली आमी थोडे आतां तुमचे कडल्यान सायनी घेतला. पयला आसतले तुमचे प्रॉपर्टी घेवपाक न्हू. ते हे रेजोल्युशन्स आसा हे आमी सरकारा कडेन डिमांड घालतले की येते 39 आनी ते 17(2) आनी ते 17D आनी हे नाका जाल्ले भानगडी ऑर्डिनन्स बीन हाडून दवरलेले आहा पळय ते तुमी इमिजिएटली स्क्रॅप करचे म्हणून. आता गोंयाक जर डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार नवीन रिजनल प्लॅन जाय. मानतात? आमचे मत तितून आसचें कशें दिसता?
बिफोर दॅट अजून पर्यंत तुम्ही डेव्हलपमेंटाच्या नावान आमच्या हाडून माथ्यार जे मारलेले आहा पळय इतल्यो गोष्टी तेजो इव्हॅल्युएशन कोण दितलो? तुम्ही आता साऊथ गोवान इतले प्रोजेक्ट काढले, नॉर्थ गोवान इतले प्रोजेक्ट काढले, मोप्पा एअरपोर्टाक खंय सगळे गोंयकार कामाक लागपाचे आसलेले, थंय सगळे जाण इमान दिसता ते आमच्या गोंयकारच उडोवपाचे आसलेले, पूण अजून इमानां तसली तयार जावंक ना म्हणून अजून ती चलना एरोप्लेन्स एंड टॉकिंग ते जावना. तर ह्यो प्रोजेक्ट मोप्पा साऊथ गोवाचे जितले प्रोजेक्ट जाल्ले तुम्ही जे एश्युरन्स दिल्ले की ह्या कारणाक लागून डेव्हलपमेंट हाडटात गोंयांत म्हणून तेजो स्टेटस कितें हे कोण सांगतलो? काय आनीक डेव्हलपमेंट करून आमकां मुर्खांक काडीत रावतले? आयच्या दिसाक हे जे डेव्हलपमेंट नोकरी जॉब्सांच्या नांवान जर हेंकां अख्खें गोंय सुद्दां विकपाक दिलें न्हू तरी गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट उरतो, कित्याक हेंचे कडेन सिस्टमूच ना. सो जेन्ना केन्ना तुमी हेच्या फुडें आतां प्लॅनिंगाक वयतले इन फॉर्म ऑफ रिजनल प्लॅनिंग लोकांक भितर घेया इन दीस प्रोसेस, पार्टिसिपेटीव जावं. आनी थर्ड इम्पॉर्टंट थिंग ते राजेश नायकाक एक्सटेंशन दिला पळय, कित्याक लागून दिला तो सांगचो. आनी तेका पयलीं तेजे रिटायरमेंटान मातशें सूट घेवली तेणी, पापा केला ती भरुनी मातशी म्हणून तेका भायर दवरचो आनी कोणाक आनी तेका एक्सटेंशन बीन ना. अशे 3 डिमांड्स आहा. मानतात? ते हितून आसा 17(2) अंडर जितले करेक्शन्स केला इन्क्लुडिंग द अमेंडमेंट फाटी घेवचे. 39A तेंच्यांनी दुकान ओपन केलं पण अजून गिरायका येयले तेंचे कडेन पण सेल जावना. तो सेल जावच्या पयलीं बंद करचे पडटलो, दुकान बंद करचे काय नाका. आणि इमिजिएटली जे आता तुमकां विदिन 2 वीक्स जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली थंय मातशी तकली वापरा आनी डिसिजन घे. Only 1 minute. Only 1 minute because only 1 minute. We just want to thank each one of you. सगळ्यांक तुमकां एक एकल्या आयज हाजीर जाल्या म्हूण आमी मना काळजांतल्यान आभार मानता. आनी एकूच सांगता मोलेचे फ्रॉम मोले there were so many activists who helped us to make these slides. तेंचे देव बरें करूं आमकां उपकार आसा तेंचे. आनी फादर जो